Emoção, graça, coragem, e Jesus te anyaman, bawadiano, furensorar, respeto monitoro, yatnik sevok pito sorta. Eucatiu Yagayon Guru Misabete Hachisaya Ramurpat Kachitu Duru. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी ह्या मिसाचे भेटीन संपलेल्या सबस्तियाना दा कोस्टा आज म्हयनो भरता. देवान तिका सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण तिचे खातीर मागुया. तशेंच आयचे दिसा आमकां मागूंक लायता आपल्या 60वो जल्माचो दीस स्टीव रॉड्रिगीस हो आमचो भाव. देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताका बरे देण्यांनी भरूं म्हूण मागुया. तशेंच आज जल्माचे दीस समोर उमता आल्बर्ट डिकॉस्टा, क्रिस्न डिकॉस्टा, एशली ऑस्कर डिसोजा, एन्स्टाजिया ह्या आमची बाबा भयण आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता. तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून आपले कुरपेन तांकां सांबाळून बरी भलायकी तांकां दिवं म्हूण खेरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज मागुया सगळीं जीं आमची बाबा भयणां पिडेस्त आसात आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांचे खातीर आमी देवान तांकां आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खोल उदकांत तुजें झाड उडय आनी तुका मासडी मेळटली अशें जेजू सिमावाक आज्ञा दिता. आनी सिमाव म्हणटा सायबा आख्खी रात आमी झाड मारलां पूण आमकां एकूय मासडी सांपडूंक ना. पूण तुज्या उतराक सायबा हांव झाड घालतां. आनी भरपूर झाडान मासडी पडून झाड पिजोशें तांकां मासडी मेळटा. बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराचेर पातयेवन तर आमच्या जिवितान आमी करीत जाल्यार देव आमकां ओपोट देण्यांनी भरता आनी सगळीं ह्या संवसारांतलीच न्हय पूण उत्मी ग्रेस्काय आमकां दिता. आमच्या जिवितान जेन्ना आमचेर अडचण्यो येता तेन्ना ह्याच देवाचेर पातयेवन आमकां उदीक आनी उदीक बोडान तिरायेन बोर म्हूण खोतखोत्यान ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें दूख धरून सगळीं ह्या वेळार देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. काळजांतान दूख दूर तोल्या बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्याक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, सगळीं क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सगळीं सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाट बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता.
तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयार दिसका. उदीक आनी उदीक जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भागयोन पावलून कोलोस्करांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्ल्या तेतून तावन आमी सदांच तुमचे पासत मागणें कोत्तांव आनी देवा लागीं मागतांव तें हें: पूर्ण जानवायेन आनी आत्मीक सोजमीकायेन ताचे कुशेचे भरपूर ओलोक तुमी घेवंक पावूं अशें सोम्यांक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगल्या जिन्साच्यो बऱ्यो कन्यो तुमी कोत्तल्यात आनी देवाची जानवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणीकायेन आनी मातपेपणान चलूंक आपले मोमेवंत पदवेन देव तुमकां गोट कोत्तलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. ताणेंच कालोकाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सवें आमकां मेलता सुटका मुणगे पातकाचें बोगसणें. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब आपणे जिकलोली सोडवण सर्वेस्परान परगोट केल्या. सगळीं म्हणुया: आपलें जिकलोली सोडवण सर्वेस्परान परगोट केल्या. इस्रायेलेचे कुलेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून आनी सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: आपणे जिकलोली सोडवण सर्वेस्परान परगोट केल्या. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घोडून गांव आनंदाचे उल्हास सोड. आपणे जिकलोली सोडवण सर्वेस्परान परगोट केल्या. किनोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्परान गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोत्तोनीत वाकाणणी कर. जबाब: आपणे जिकलोली सोडवण सर्वेस्परान परगोट केल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेसू म्हणटा: म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्ता तसले कारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. विमा तुका सोम्या. देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो जेनाझरे तोड्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना तुय तोडेचे देगेर ताणें 2 ओळी देखली. कारवी देवन रांपणी धुताले. तांतलें एक व्हडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तान मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून तुय तान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें: खोल उदकांत ओडें भायर मार आनी मासडी धरूंक तुमच्यो रांपण्यो उडोयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें: गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले
पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की रांपोण पिस्ताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी कुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय ओडी भरली. तें पळयना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोवन म्हणलें, म्हजे सोशिलो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितले पडलेली मासळी पडून सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणे, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडी तोडी काडून सगलें साणून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. सगले साणून ते ताचे फाटल्यान गेले. बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचप बागेवन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. आनी कांय बरीं उतरां बागेवन पावलू एक कोलेस्कारांचे समुदायक सांगता. काडोकाचे पदवेंतली ताणें आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत आमकां उतरायली. कांय बरीं उतरां बागेवन पावलो आमकां बरवशाची दिता. तो म्हणटा, तुमी सगलीं ह्या संवसारांत जियेतात ती तुमचे पासत आपूण पयले सुवातेर मागणें करता आनी देवा लागीं मागता. कितें मागता तें सांगता. पूर्ण जाणवाय आनी आत्मीक समजीकायेन ताचे कुशेची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पाव. आमी संवसारांत जियेता बाबा भयणीनो, पूण जायते फावटी आमकां जाणवाय आसता सगळे वस्तूंची. आमकां जाणवाय आसता विज्ञानाची, आमकां जाणवाय आसता सृश्टीची, आमकां जाणवाय आसता हेर सगळे तरेची. पूण आमकां देवाची जाणवाय भोव कमी आसता. देवाची जाणवाय आमच्या जिवितान आमी घेवंक फाटीं सरता. देव तरेकवार वस्तूंनी आमचे सगळे उलयता. जाणवायेन आमकां बरूंक सोदता, आमचे पातकी जिवीत नोपयत करूंक सोदता. आनी हाका लागून तो म्हणटा काय बरें, अशें सोम्याक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात. आनी सगल्या जिन्सांच्यो बऱ्यो कोरण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. मनीस जेन्ना आपलेच भितर बऱ्यो कोरण्यो करूंक सोदता, बरी जाणवाय घेवंक येवजिता, तेन्ना देव ताका बऱ्या देण्यांनी भरता आनी ताचे सगळेंच बरेंपण येता, बरी जाणवाय ताका फावो जाता. तेन्ना बाबा भयणीनो, ह्या मनशा सवें सवस्काय आसता, शांती आसता, शेडेमोळाय सोडून तो दिता आनी देवाची जाणवाय उदीक आनी उदीक भरपूर ताचे जिणेंत बाबा भयणीनो बरोत आसता. तुमी सोंसणीकायेन आनी मातमेपणान चलूंक आपले मोहिमेंत पदवेन देव तुमकां गोट करतलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्या. कोणाक फावो भाव भयणीनो बाग, जेन्ना आमकां सगळ्या सांता भक्ताच्या बरोबर आमकां सोर करता बागेवन पावलो आनी म्हणटा, जरी तो देवाचे पदवेन जाणवायेन आनी सगळ्या खुशालकायेन जिन्सां भासाच्यो बऱ्यो कोरण्यो तुमी करूंक लागली जाल्यार तुमी भक्तांच सांगाताक तांचे बरोबर बसतल्यात, भक्तांच्या सांगाताक तुमी जियेतल्यात, भक्त तुमचे सांगाता सगळीं भाग्यवंतां तुमच्या सांगाताक आसतलीं. कितें म्हणलें बाग, ताणेंच काडोकाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान आमकां उतरायली. हें खोर सोत बाबा भयणीनो, जेजू मरता आसतना म्हणटा, हो जावन आसा तुजो पूत मारयेक, तो किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक आपले पुतो आनी धुवो करून दिता. आनी ही जावन आसा तुमची आवय, आमकां ती आपली आवय करून दिता. आनी हेंच आज जेजू पेद्रू कोडीत करता, कित्याक पेद्रू जायत्या लोकांक ताचे भोंवतणी लोक आसलो, ह्या लोकांक उदाहरण दिवंक मुद्दम ओड्याचेर चडटा आनी ओड्यार चडून प्रवचन केल्या उपरांत तुवें आसलेल्या लोकांक देख दिवंक तो म्हणटा, सिमांव तुजें झाड घाल उदकांत उडय. आनी सिमांव म्हणटा, हांव खारवी,
तूं तेवयाचो पूत, तूं कितें जाणा जायत? आनी सगली खालती कायन बाबा बिडनो गुरुजी तो म्हणटच गुरुजी तो सांगता तातूंत कितेंय तरी जाणवाय आसत म्हणून तो आपलें झाड बाबा बिडन उदकान उडयता आनी इतली मासडी ताका पडटा कित्याक बाबार्थान आनी बरवशान जेजूचेर पातयेवन मासडी ताका मेळटली म्हणून तो आपलें झाड घालता. खारवी जावनूय बाबा बिडनो एका तेवयाचें तो आयकता कित्याक तो गुरुजी आसलो. तो सांगता तें सत जातलें अशें सिमांव सजमता. आनी बाबा बिडनो इतली मासडी तांकां पडटा हें झाड पिजो अशें दिसता. म्हणटच सायडीन जे दुसरे आसले तांकां खुणा करून आपयता आनी म्हणटा आमकां मजत करूंक येयात. आनी ते येतात बाबा बिडनो आनी त्या वेळार बाबा बिडनो दोगांयची ओळी भरतात आनी बुडोसर तांकां मासडी मेळटा. कितें दाखोवंक सोदता? देव आमची सगळे व्हड व्हड विस्मितां करता जरी तर आमी देवाक वयकार दिलो जाल्यार. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवाक वयकार दिवंक सोदिना. आमी देवाचें बरेंपण आसा तें आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदिना. देवाची जाणवाय आमचे सगळे येता ती आमी नपयत करता. देव आमचे सगळे व्हड व्हड विस्मितां करूंक सोदता. देव आमकां भागीदार करूंक सोदता. देव आमकां सातां भोगताचे सवय आमकां बसोवंक सोदता. खंय आमी पावता तें आमकां विचार करुया. आनी बाबा इतली मासडी पडली, दोनी ओळी भरली आनी कोणीय जाल्यार म्हणटलो आसलो ही म्हजी गिरेस्त म्हाका जाय तो पयसो येतलो म्हणटच हांव आनी खंय वेतलो, हांव ताका पुजावंक वेंग मारून रावतलो आसलो. बाबा भयणो सिमांव आनी ताचो भाव हें सगलें सांडून ताचे फाटल्यान ते गेले. तांचो हुस्को करूंक ना. आपल्याक की गिरेस्तकाय आसा, आपल्याक 2 पयशे मेवतले, आयज म्हजो पयसो जातलो, हांव व्हडलो ग्रेस मनीस जातलो. बाबा भयणो हाची तांकां मातूय पूण पडोंक नासलें. सोमी आपयता ताचो पाटलाव आमी करुया. देव आमकां आमच्या जिवितान उलो मारता. वडीक आमी लग्नीक जिवीत आपणायलां, थोडी आमी आंकवार आसा. देव आमकां तरेकवार भासांनी आमकां उलो मारता. खंय आसा आमी आमकां विचार करुया. खरेंच आमच्या जिवितान बरेंपण आमी आपणावंक सोदता. खरेंच देवाची जाणवाय आमी घेवंक सोदता. बऱ्यो करण्यो आमी करूंक सोदता. देव आमचें सगळें उलयता, आमकां दुसऱ्यांक बरें करूंक आपयता हें आमी मानून घेता. आमचेच भितरली सगळी विकोटाय आमी काडून दिवंक सोदता. आमचें पातकी जिवीत आमी सोडूंक सोदता जाल्यार आमकां विचार कर. करिना जाल्यार बाबा भयण आज उक्तेपणी त्याच सोम्या लागीं आमकां कृपा मागुया. आमचें जिवीत बदल आमकां सायबा तुजे फाटल्यान येता आसतना आमच्या जिवितान आसलेली विकोटाय पयसाय आनी अदीक तुज्या बरेपणान आमकां भर सायबा. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले साव म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतले बलयन आपल्या मनाक आनी मनी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या सुरेशपूर मानून घेवन जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वय देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सोर काडयेन सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवोन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोर जिविताची भासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या बरोबर उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका उत्सर्गी तुका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. उबी आसत आनी बसचे आपल्या जाग्यार. सगळीं उबी आसत आनी आपल्या जाग्यार बसची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गुड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन होणार वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी बरी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी साबास्तियानाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांत ती 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या जिवितांतली विकोटाय पयसावंक आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक आनी बरेपण आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दाखोड करूंक जेसून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनतांगुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी भावार्थान बरवशान आनी सगळे बरेपणान जियेतलो हो जेसू आमकां उलो मारता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या थंय म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुजान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
mit menashilo monatlo životalo putri purporastalo ja paska čete dževo kolara čete dževo taco majlo mit menashilo taco majlo mit menashilo taco majlo mit menashilo taco mit menashilo taco majlo mit menashilo taco majlo mit menashilo taco majlo mit menashilo taco mit menashilo. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां धादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काडसां प्रिती मोगान ती जाव आनी तुजी सेवा मोगान कोच्याक आमच्या भावा भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे आनी चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बोरमोशाच्या मनशां बरी आमी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक मोगान भावपणान आनी एकचारान सारूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. Sonsa